हांव रावता आकेन आनी हांव काडटा हरशीं पळोवपाक गेलें जाल्यार गोवा कॉपरेटीव बँक आसा न्हू, स्टेट गोवा कॉपरेटीव बँक, थंय जी ATM आसा थंय यूज करता आनी लास्ट ना जाल्यार SBI टच जे सायडीन आहा आख्या थंय हांव यूज करता, जे कोस्ता फॅक्ट्री कडेन लागता ती थंय यूज करता। ते थंय करता म्हणल्यार काल राती कितें जालें लेवल 52 स्टार्ट जाल्लें ट्रान्जॅक्शन 10,000 बाय 5 ट्रान्जॅक्शन केला टील 50,000 तेणें विड्रॉ केला। आणि हांव केन्नाय गेल्यार ATMान पयशे काडल्यार फक्त कॅनरा बँक, HDFC बँक आनी आकेन आनी खंयच हांव काडना आनी खंयच वचूना आनी पयशे म्हजे कशे काय जाले रातचे रात 11 वाजता पयशे म्हजे ना जाले 50,000 म्हजी तेही मेसेज आयली हेजेर मोबायलाचेर। हांवें म्हणलें थिंकींग जालें म्हणून हांव पळयत जाल्यार रातचे आतां रातचे हांव कशें हांकां सांगू की म्हजे पयशे इतले काडले 10 काडत आसा आनी तेही आयले मेसेज जुवारी म्हजे फेडरल बँकेंतल्यान अकावंट आसा, फेडरल बँकेंतल्यान हांवें येवन विचार जाल्यार अशें सांगपा लागलें की ते अशें ना तशें ना करपा लागलें म्हाका। आतां बरोवन तेंच्यांनी गेल्यार की FIR करा म्हणून। आतां आमी आमचे पयशे मेहनतीचे आमी गेले जाल्यार आमी कितें करपाचें? एंडर आसा बाबा आमच्या घरान नाका, घरान चोरी जाता म्हणून हांगा दवरलें, हांगा चोरी जाली जाल्यार मागीर उरलें कितें आमचें? दवरपूच ना दिसता एकावंटार पयशे मागीर अशें दिसता न्ही।